मुनेळ आयिल्लो एक कलाकार नदरेचो वापर करून घडयता नरकासुराची म्होवाळी। फाटली 15 वर्सां जाली पार्पतीवाडा बांदोडेचो सिद्धेश नायक नरकासुराची रुपणी करून विकता। ल्हानपणासावन ताका हाची आवड आसा। ही मुखवटी तो फोंड्या व्हरून विकता। त्या भायर घरा येवन ताची ही मुखवटी लोक व्हरता। RDX गोवा खातीर बांदोडेच्यान महेंद्र गांवकर। म्हाजो चेडो सिद्धेश नायक हो ल्हानपणा पासून हें करता आर्टची हें बरी आसता ताका आर्ट ड्रॉइंग बरें आसता तें आनी हें आतां पळोवन नरकासुराची लोकांची आपूण करूंक लागला। जातली 15 वर्सां तरी जातली। कितले करता तो मुकोटे? खूब करता 500 वयर। हय हय सांग तोंडून सांग। खंय खंय व्हरता हे मुकोटे? आं? खंय खंय व्हरता? फोंडा फोंड्या। हय आनी बाकीचे कोणी व्हरपाक येता? हय येता हांगा घरा कडेन व्हरूंक येतात। दर विक्री आता कशी आहा मुखवट्यांची? पैसे पैसे बाबा